पाडी कोळशे गोकर्णे वाठारात पावसात वर्सांवरस हुवार येता। या हुवारात बांधाचे उदक राखणे वणत नाशिल्ल्यान शेतांनी रिगता आणि शेतांची नाशाडी जाता। संबंधित यंत्रणेक कितलेशेच फावटी कागाळी केल्यो, पण पदराक मेळ्ळी ती पोकी आश्वासना। शेतकारांचे उमाळे आयकयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत। पळयात आज गोवा 365 तुमका शेतकारांची किती डिफिकल्टी आसा आणि ते कशे त्रास भोगतात आणि कशे त्रास काडटात हे तुमका आज आमी दाखयतात। ह्या दिसांनी जो पावस येयलो, ह्या पावसाचेर हांगा जे कोळशा म्हणटा त्या गांवांक हे जे आसा हे पाडी विलेज आसा आणि केप्यां मतदारसंघा पडटा। हांगा ह्या कोळशा म्हणटा थंय ह्या फार्मर्साले आख्खें शेत जे आसा ह्या पावसान उडोवन गेले कडेन आसा। हे उडोवन वचपाचे कारण एकूच आसा की जेन्ना बंदार बांदले, ह्या बंदारांक जी लाकडां झाडां येता ही लागून उरतात आनीक हुंवार जो येता तो ह्या शेतांनी वयता। हेणी रिटर्निंग वॉल बांदपाक जाय आसली, पण ही बांदले कडेन ना आणि न बांदले कारणान आज ह्या शेतकारांक जवळ जवळ 10 ते 12 लाखांचे लॉस जाले कडेन आसा। आज आमी हे लॉस कशें जालें आणि तांकां किती त्रास पडटात, आमचे बरोबर आज एक यंग डायनामिक त्यांचो सरपंच जो आसा पाडी पंचायतीचो वही आसा आणि ह्या गोखैड म्हणटा त्या गांवांक आमी आज आसात आणि त्याच बरोबर आज त्यांचे कडेन विचारया की तुमकां लॉस कशें जालें आणि कशे तुम्ही त्रास भोगतात आणि त्याच बरोबर तुमकां सरकार मदत करता काय ना हेंय आमी तांचे कडच्यान जाणून घेवया। आमकां माहिती आसा त्या प्रमाणे सरकारान आज पर्यंत तांकां कसली मदत म्हणटी केली ना। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नाका असल्या जाग्याचेर नाका असले लोकांक शेत रोयनासले लोकांक सुद्दां चेक काडून दिता, पण ह्या लोकांचें दुर्दैव म्हणटा तशें रोवन सुद्दां हेंची नशिबां लास्ट कितें काय म्हणलें जाल्यार काय ना। ही जी पानां आसात ही पानां घेवन तेंणी रावपाचें। आज तेंचे कडेन विचारया की तेंचे किती प्रॉब्लेम आसा आणि आज शेताचे कितले लुकसाण जालें ते। बंदार बांदले तेन्ना पयलीं वचना जालें, उदक कमी वयता रे पयलीं वचत। आतां बंदाऱ्या लागून चड गेले न्हू। आतां आमी आजूबाजून रोयताले भुरगीं जागांनी इतलें काम करून रोयताले। आता तुमकां लॉस सगळे लॉस जाल्ला, 10-12 लाखां लॉस जालें। ओके, सगळे शेत गेले तुमगेले हय पुराय गेले। आणि हे बांदले जाल्यार तुमकां बऱ्या पडटा आसले, बांदला बऱ्या पडटा। पण हे बांदून घेवपाक जाय। तुम्ही हेचे पयलीं कितें केल्या, कंप्लेन बी केल्ली? कंप्लेंट केल्या बांदकाऱ्या वचून आमी सांगलें कितें म्हणून पोर बाजू सांगलें। त्या म्हणून कितें इलेक्शन जावल्या मागीर करया म्हणपाक लागले। त्या म्हणपाक लागले मागीर आमी केन्ना परत कंप्लेंट करूया म्हणटे आमी कितले पाटी करू। आणि पैसे केन्ना किती दिल्या? हे पैसे कोणी काय दिले ना आमकां, काय दिले ना। त्रास जालो गिरीक बांदचे ना बांदाऱ्या लागून चड करून घेता ते सायडीक बांदून दिना ते। 10-12 लाख सुमार आमकां लॉस जाता आज शेताचे सगळे लॉस। हय पावस चड पडल्यान हे जालें। पावस चड झडप जाता न्हू तो हुंवार येता। हय कमी झडलो न्हू, कमी येता उदक, चड झडल्यार शेतान येता। तुमकां आज हांगा ह्या हुंवारान येवन हे दुकोडे गांवां सांगपाचें म्हळ्यार हे शेतां पळयल्यार तुमकां कळटलें हे कमीत कमी 10-12 लाखाचे लॉस जाल्ले आसा आणि सरकारान तेजेर कांय दखल घेतली ना। फाटली त्यांनी जायती कंप्लेन केली आसा, त्यांनी तांकां कांयच अजून बेनिफीट मेळ्ळें ना। दुसरें म्हळ्यार तेंचे एक रिक्वेस्ट आसा की त्या बंदारा लागून तेणी जायते कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलें रिटर्निंग हॉल बांदून दिता म्हणून, पूण तांकां त्या रिटर्निंग हॉल बांदून दिला। त्या रिटर्निंग हॉला लागून तेंचे आज शेतांक उदक वयतात, ताका लागून आज हे लॉस जाल्ले आसा। तेन्ना सरकारान तेजी भरपाई भरून दिवची। हांव आमचे शेत आमी रोयतात आणि हे शेत जे आसा गोकुळडे गांवांक कोळशा म्हणटा गांवांक शेतांक आमी आयिल्ले आसा। ह्या शेताक भरपूरशे लॉस जाल्ले आसा। खरें म्हणल्यार एक रिटर्निंग हॉलाची जी गरज आसलेली, पूण ते रिटर्निंग हॉल बांदले जाल्यार लाखो लॉस जाल्ले आसा। एवरी इयर लॉस जाता। शेतकी डिपार्टमेंटान मातशें लक्ष घालून तांकां जे सवलती जे मेळपाक जाय ते मेळून दिवपाची गरज आसा। नाजाल्यार आयज युवक जे आसा शेतांक येवपाक सोदतात ते सुद्दां येवचे ना आणि लोकांचो पोटा पाण्याचो प्रश्न आसा। खूपशा शेतकऱ्यांनी शेतां रोवपाची सोडलेली आसा, पण जे सोडटा त्यांचे अशा प्रकारे लॉस जाता, ते लॉस आसा सरकारान भरून दिवचे। आणि जे बंधारो घातलेलो आसा त्या बंधाऱ्याक एवरी इयर जे आसा लाकडां लागता मोठी मोठी आणि त्यामुळे ते उदक फुगता आणि तेजे उदक जे आसा शेतांक वयता म्हणून लॉस जाता।
हे सो लक्षात आज घेवपाची कितली लॉस जाले असती आख्ख्या म्हाका दिसता एक शेतात 10-12 लॉस जातले कारण ते रिटर्निंग हॉल जे आसा ती कंप्लीट केल्ले आसा 10 ते 12 लाख लॉस हय जाल्ले आसा जाल्यार तुम्ही हांगा आज आयज तुम्ही पळयता आसल्यार आतां व्हिडिओ दाखयला आमच्या रिपोर्टर बाबान अशे कितल्याक वर्सांनी अशेंच जाता जे हुंवार येता आनी आमचे शेताचे इतले शेतकारी इतले त्रास करून आपले दीस रात हे करून इतले बरेचशे शेत करता 2 पयशे कमोवपा खातीर आनी आपल्याक पोट भरपा खातीर बट असले ज्या कारणान एक हुंवार येता पळय आनी तेंचे एक मिनटा खातीर ते नाच जावन वयता आनी हांव हेंचे प्रॉब्लेम जाता एक 10-15 वर्सां जाली खंय तो जो बंधारो बांदलो तांकां एक सांगले खंय हांगासर एक रिटर्निंग वॉल येतले म्हणून बट ते अजून जाल्ले ना सो ते आपल्या कश्टान तेमी एक हांगासर बंधारो एक रिटर्निंग वॉल अशी बांदलेली आपल्यान सो ती सुद्दां ह्या इतको मुसळधार पावसा लागून व्हांवून गेले सगळे बट आतां तांकां विचारलें हांवें की तुमी कंप्लेन बी खंय फायल केला म्हणून बट ते म्हणपाक ना इतके वर्स गेल्ले तांकां फक्त 500 आनी 600 रुपया येता म्हणटा ते सो ताका लागून तेमी सुद्दां होप सोडलो आसा सो म्हाजी एकच रिक्वेस्ट आसा की गव्हर्मेंटा कडेन आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन की तेमी मातशें लक्ष दिवचें आनी जे डॅमेजीस जाता ते हांगासर येवन तेंचे पळोवन तांकां जितके दिवपाक जाय तांकां डॅमेज जाता तेंचे दिवपाक जाय ते दिवचे तांचे खातीर गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समरिता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी.